WRD डिपार्टमेंटांतल्यान जे उदक एवरी वर्सा आमचे गिरी गांवांत भरता, रस्ते भरता, लोकांच्या घरांनी उदक वता. सो हेका लागून कंटिन्युअसली फॉलोअप करून माझी पंचायत आसा ही कंटिन्युअसली फॉलोअप करून हो जो WRDचो प्रकल्प जो आसा म्हणजे हे कशें रिस्टोर करपाचें, कशें सारकें करपाचें हो आमी फाटल्या लागून केल्लो. ऑलरेडी ती वर्क ऑर्डर जाली आनी हेचें इनॉग्रेशन आमी सामकें म्हणजे धूम धडाक्यान करूंक सोदताले. पण जे दिसा इनॉग्रेशन दवरलेलें तेच दिसा ते आमचे फ्लायट एर इंडियाचे क्रॅश जाले आनी ते कितलेशेच आमचे हिंदुस्थानी लोक तेंचो तो घात जालो. सो तेका लागून ते दिसा ते आमी इनॉग्रेशन कॅन्सल करचें पडलें. पूण इनॉग्रेशन कॅन्सल केलें पूण आमी काम चालू दवरूंक लायलें तेंकां. सो कितें आसा हे पावस जाता आनी फुडलो पावस जावच्या पयलीं हे सगळें म्हणजे व्हडलो इट इज अप्रॉक्सिमेटली 42 crore रुपीज आनी हेजो फायदो सगळे म्हणजे आख्खे गिरी गांवांक जातलो. फक्त गिरीच न्ही जाल्यार गिरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी जाली, म्हापशा कॉन्स्टिट्युएन्सी, कोरवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी, पार्ट ऑफ आमची कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी हाका सगळो हेजो फायदो जातलो. सो काम आमी सुरवात केलेलें आसा कित्याक पावस पडलेल्या कारणान इनॉग्रेशन आनी मातशें फुडें वचून केन्ना तरी आमी करतले. पूण कितें जाता थोड्या लोकांक कळना तें इनॉग्रेशन जावंक ना. थोड्या लोकांक दिसता की लँड फिलिंग जाता जावं आनी कितें जातालें म्हणून. पूण ना, हें ऑलरेडी आमी कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिलेलें आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टर तें बऱ्या तरेन काम फुडें व्हरता. अशें मिसअंडरस्टँडींग जाली म्हणून मागीर थंय कलेक्टर बीन पावल्ले वतो, कोणूय कॉल करता PI बीन तांकां इन्फॉर्म केलेलें की हे ऑलरेडी टेंडर्ड जालेलें काम आसा आनी हे फ्रॉम आमचे गिरी गांव ते तार रिवर पर्यंत सगळ्याक बांद कसो बांदता सायडीन, जे करून उदक आसा हे सुरळीतपणान नदयेंतल्यान फुडें रिवराक वचचें म्हणून, ना की आमच्या गांवांत भरून जे जे रोड बीन भरता पळय ते. सो हेजें इनॉग्रेशन जावंक ना. फक्त इनॉग्रेशन आमी आतां मनसून म्हणजे कमी जाता, पावस कमी जातना आमी करतले. पूण हो जो प्रकल्प आसा म्हणजे काम आमी सुरवात केलेलें आसा आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी ऑनरेबल WRD मिनिस्टराक की येदो व्हडलो प्रकल्प अप्रॉक्सिमेटली 42 crores, कित्याक हें काम जें आसा हें आतांचें न्ही, लाँग पेंडींग. जवळ जवळ 15 वर्सां मायज जाली. म्हणजे हें आज जातलें काय फाल्यां जातलें म्हणून आमी सतत वाट पळयताले. पूण आयज म्हाका दिसता हें काम सुरवात जालेलें आसा आनी फुडलो मनसून पर्यंत हेजो फायदो आमच्या सगळ्या लोकांक जातले. सायमल्टेनियसली रोड जे बुडटा तेका लागून आनीक आमी इनिशिएटीव घेतलो PWDच्या मार्फत. जेन्ना लास्ट मनसुनान उदक भरलेलें तेन्ना आमी ड्रोन सर्वेलन्स केल्लो. म्हणजे वयरच्यान जेन्ना सर्वेलन्स करता खंय तो उदक भरता आनी कितलें भरता हेजें सर्वेलन्स केलेलें आनी त्या प्रमाणे PWDन एक अप्रॉक्सिमेटली 8 crore टेंडरूय आमी घेतलेलो आसा. एस्टिमेट जाला हेजो तोय म्हाका दिसता पावस काबार जाता तितले पर्यंत जातलो. तितून आमकां फायदो जातले. जे लो लायिंग एरिया आसा ते अप्रॉक्सिमेटली 2 मीटर म्हणजे खंय 1 मीटर गरज जाल्यार 1 मीटर, खंय 2 मीटर गरज म्हणजे मॅक्सिमम 2 मिटराची हायट जी आसा फिलिंग जी आसा आमी करताले, जे रोड बुडटाले पळय ते.